देवा तो सदा काळचो देव, ताची जिवीत आमचे भितर आसा आनी ते जिवीत घेवन आमी हर एका वेळार चलता. तो आमचो सताचो देव, देखून आमी सतान तेच्या सांगाताक संपूर्णकायेन आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमच्या देवाक दिन वाचूया. ओब्रा सिखांत्रोत्र मासे रबाशिंद्र लांदे लिब्रहांतोलोत्र मासे रबात्रोत्र मासिखा रबाकोरा कियाला लिब्रांतोलोत्र मासे केत्र लांदे लेहेरमांत्रोत्र मासे केत्र लांदे. थँक्यू जीजस. थँक्यू लॉर्ड जीजस. या दिसा पासत, या वेळा पासत आणि या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत तुका दिन वाचता. तेंच्या जिविता पासत, तेंच्या कुडी पासत, आत्म्या पासत, तेंच्या वावरा पासत, तेंच्या भुरग्यां पासत, हर एका तांकां दिलेल्या देण्या पासत तुका दिन वाचता. मातीवाचो 18 अध्याय आणि 20वी ओळ आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20. कित्याक दोग व तेग जाण म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ले आसतीत, थंय तांचे मदें हांव आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची सामर्थ्यशाली उतरां आमकां कितें सांगतात. जंय म्हज्या नांवान दोग तेग जाण एकठांय जातात, थंय तांचे मदें हांव आसा. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी एकठांय जाता देवाच्या नांवान. घडी आमी एकामेका लागसून पयस आसा, एकामेका लागसून खूब अंतरार आसा, तरी पासून आमी आत्मीक रित्या एक आसा. आनी देवाची सामर्थ्यशाली उतर आमकां सांगता की जंय म्हज्या नांवान दोगा तेगा एकठांय जाता आनी थंय तांचे मदें हांव आसा. आयज आमचे मदें आमचो देव आसा, कित्याक आमी ताच्या नांवान एकठांय जाता. आमी ताची जिवी उतरां आयकोंक एकठांय जाता, आमी ताची वाखाणणी करूंक एकठांय जाता. घडी आमी एकामेकाक पळोवंक शकना, पूण आमी आत्मीक रित्यान एकामेका सांगाता आसा, एकामेकाक बांदलेली आसा. आनी आमचे मदें आमचो देव आसा, आमचे मदें आमचो देव आसा. आनी तो आमकां आयकता, तो आमकां पळयता, हर एका वेळार तो आमच्या सांगाता आसा. ते देवाक मोगाच्या भाव भयणांनो दिन वाचुया, ताची आराधना करुया, ताका वाखाणुया, ताची स्तुती करुया मोगाच्या भाव भयणांनो. कित्याक ताणें आमकां एकठांय केल्यान, ताचे वरवींच आमी एकठांय जाल्या आनी तो आमचे मदें आसा. फील करुया वेळार देवाचे प्रेजन्स आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान आमच्या सांगाता, कित्याक तो सामर्थ्यशाली रितीन आमच्या जिवितान काम करीत आसा. तो सामर्थ्यशाली रितीन आमच्या जिवितान आसा. तो केन्ना आमकां एकटो सांडिना, तो केन्नाच आमकां निराश करना, पूण तो आमचो मोग करता आनी हर एका वेळार तो आमच्या सांगाता आसा. ते देवाक ह्या वेळार दिन वाचुया, स्तुती गायना वरवीं ताची आराधना करुया. संपूर्ण कायेन आमच्या देवाक मान दिवया, महिमा दिवया, ताका वाखाणुया, कित्याक तो बरो आसा आनी तो आमचे मदें आसा ह्या वेळार. आनी तो आमकां आयकता, तो आमकां पळयता, कित्याक आमचो देव कुडको म्हणटा ताका आयकोन आमचो देव जिवो देव. त्या देवाक ह्या वेळार वाचुया मोगाच्या भावांनो. ओ हालेलुया. कुशलकाय स्तुती आराधना गीता वरवीं ताका महिमा दिवया. दोगा तेगा जाणा
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाकार का देवाक दिनवास तो सदांच आमचे भितर आसा. आमच्या सांगाताक तो रावता, आमच्या सांगाताक तो चलता हर एका वेळार, हर एका दिसान. प्रेज द लॉर्ड. ते देवाक आर्का दिवया ह्याच्या दिसा पासत, ह्या ह्याच्या वेळा पासत, कित्याक तो सोबीत गायन भरला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचे उतर घेयात केरीज भाशेन 4वाचो 16वे सूर आनी 28 लायन. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 28. आनी थंय देवाची उतारी अशा भाशेन सांगता, हांव बापा लागसून उपजावला आनी संवसारान आयला. आमेन. सच म्हणून घेयात देवाचे उतर कितें म्हणटा, हांव बापा लागसून उपजावला. आमेन. उपजावला म्हटल्यार कितें, निर्माण जाला. आमेन. हांव बापा लागसून कितें जाला, रचलो गेला. आमेन. सो जेजू क्रिस्त हय आपणाक अशा देवाच्या उतरान आमकां समजयता, कितें तर म्हाका देवान जल्माक घातला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पण जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हांव बापा लागसून उपजावला. आमेन. म्हटल्यार हांव बापा लागसून रचलो गेला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळया देवाची उतर कितलें सामर्थ्यशाली आसा. आमी ज्या वेळार जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 पळयतात जाल्यार ते अशा भाशेन म्हणटात, आरंभाक खंय शब्द आसलो आनी शब्द देवा मदें आसलो आनी शब्द हो देव जावन आसलो. देवा मसून जेजू उपजावला. आमेन. म्हटल्यार देवा मसून जेजू ह्या पृथ्वीचेर उपजावला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी कितलें देवाची उतर सामर्थ्यशाली पळयात. जेजू क्रिस्त आपणाक देवाक समर्पण करता. आमेन. कितें म्हणटा पळयात, जेजू क्रिस्त आपणाकूच देवा बापाक समर्पण करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देव बाप एकल्याच पुताक आपणाक स्वीकार करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयता देवाचे उतर कितें म्हणटा, जेजू क्रिस्त आपणाकूच बापा मुखार समर्पण करता आनी बाप आपल्या पुताक संपूर्णतायेन बेगीन घेता. प्रेज द लॉर्ड. बाबा हें अशें रिलेशन आसा, हें सजमून येवचें ना. दीस इज द मिस्ट्री. ही एक मिस्ट्री जावन आसा. बाप पूत, बाप पवित्र आत्मा, बाप पवित्र देव जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बाप, जेजू आनी पवित्र आत्मा हे तिनूय जाण एक जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हांव बापा लागसून उपजावला. प्रेज द लॉर्ड. हांव बापा लागसून निर्माण जाला. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार जेजू क्रिस्त ह्यो बापा लागसून येयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू क्रिस्त ह्यो बापा लागसून येयला. पळयात जेजू क्रिस्त हर एका वेळार अशे भाशेन म्हणटा, हांव ह्या संवसाराचो, हांव ह्या संवसाराचो, हांव ह्या संवसाराचो, हांव ह्या संवसाराचो. आनी सारकें सांगता तो ह्या संवसाराचो नसलोच. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेका ह्या संवसाराचेर जावचो पडलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तो ह्या संवसाराचो नसलो पूण तेका ह्या संवसाराचो जावचो पडलो. कित्याक तेका बापान धाडलेलो. आमेन. पळय समज घेयात, तेका बापान धाडलेलो देखून तो कितें म्हणटा, हांव ह्या संवसारान येवं बापा लागसून उपजावला. आमेन. हांव बापा लागसून उपजावला. प्रेज द लॉर्ड. हांव बापा लागसून उत्पन्न जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचें उतर आमकां सामर्थ्यशाली करता. देवाचें उतर आमकां शक्तिशाली करता आनी देवाचें उतर आमकां सुंदरकायेन भरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सुंदरकायेन भरता. देव जेका आमी म्हणटा तो आसा, तो आसलो, तो आसता. जो आसा, तो आसा, आसलो, तो आसता. पळयात देव ज्या वेळार जेजू क्रिस्त येवचे आदी तो आसलोच. तो आसलोच. बायबल सांगता देवाक कोणेच पळोवंक ना. देवाक कोणेच पळोवंक ना पूण एकल्याच पुतान
देवा कोणेच पळोवंक ना, पूण एकले स्पुटान देवाक कितें केलां? प्रगट केलां. हे प्रगट करणे म्हटल्यार पळयात, बापाचे फेसिंग जेजू ना. प्रेज द लॉर्ड. बापाचो स्वभाव जेजू आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ओह रेखेत्र मासूस तुमकां समजता, बापाचे फेसिंग जेजू क्रिस्त न्हू, बापाचो स्वभाव, बापाचो नेचर तेजे भितर आसलो. आमेन. देखून तो बापा भाशेन जालो. आमेन. पण समजून घेयात, जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? हांव आनी म्हजो बापूय एकूच. कशा वरवीं म्हणटा? कित्या वरवीं म्हणटा? कित्याक तो बापाचो स्वभाव घेवन आसलो. आमेन. तो बापा लागसून उपजावला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो बापा लागसून उपजावला. प्रेज द लॉर्ड. आनी जो कोण तेका विश्वास ठेयता तोय तेंचे भितर आसा. आमेन. तोय तेंचे भितर आसा. पळयात, देवाचें उतर खूब म्हत्वाचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. 28 line, John chapter 16 verse 28. हांव बापा लागसून उपजावला. म्हटल्यार हांव बापा लागसून प्रगट जाला. ह्या संवसारान हांव ह्या बापा लागसून प्रगट जाला. ह्या संवसारान हांव बापाच्या खोशेक लागून येयला. ह्या संवसारान हांव बापाक लागून येयला. हांव बापा लागसून उपजावला. हांव बापा लागसून प्रगट जाला. पळयात, बाप आयज आमी म्हणटा देवाचें फेसिंग कोणाक करूंक जायना, देवाचो रूपकार कोणाक करूंक जायना. देखून आयडलशीप, मुर्ती पुजा ही टोटली रॉंग आसा. देवा कोणेच पळोवंक ना, देखून मुर्ती पुजा टोटली रॉंग आसा. आयडलशीप टोटली रॉंग आसा. पूण ज्या वेळार आमी जेजू क्रिस्ताक पळयता, आमकां दिसता ओके, जेजू क्रिस्ताची आयज आमकां आयडल करूंक जाता. जेजू क्रिस्ताची आयज आमकां फेसिंग करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, परतून एक पावट सांगता, जेजू क्रिस्त बापाची इमेज नासली. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त बापाचो स्वभाव जावन आसलो. आमेन. जेजू क्रिस्त बापाचो नेचर, कित्याक तेचे भितर देवाचो नेचर आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेचे भितर देवाचो नेचर आसलो आनी तो नेचर देवा बापान तेच्या लागीं दिलो. प्रेज द लॉर्ड. देखून जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? हांव आनी म्हजो बाप एकूच. कित्याक आमी दोगूय एक आसा. कित्याक आमचे नेचर, आमचो स्वभाव एक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, जायते जाण कन्फ्यूज जातात आनी म्हणटात कितें जाणा, अरे ओके 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 ब्रदर, जेजू क्रिस्तान आमकां ह्या संवसारान एक फेसिंग दिल्लो आसा. आमकां आयडलशीप करूंक जाता, आमकां जेजूचे फेस करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. पळय समजून घे, ज्या वेळार प्रगटीकरण, प्रकाशणेचें विजन जाता आनी त्या वेळार रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 12 म्हणटा, हायेन मनशाच्या पुताक एका जागेचेर दिश्टी पडलो. तो 7 समयामध्ये आसलो. त्याच्या हड्ड्याक भांगाराचो पटो आसलो. तेचे आंग वस्त्र धोये फूल हिमापुरी. तेचे केस धोये फूल. तेचे दोळे उज्याक घातल्या भाशेन. तेचे पांय पितळी भाशेन. आनी हे सगळें तो उलयत आसतना अवचीत म्हणटा, हांव तेका पळयता आनी हांव मेल्ल्या मड्या भाशेन खाला पडटा. हांवें तेका पळयला आनी हांव मेल्ल्या मड्या भाशेन खाला पडटा. सो मेल्ले मडे कशे आसता? ते डेट आसता, तेका जीव नासता. सो ज्या वेळार जुवावान तेका पळयले, तो मेल्ल्या मड्या भाशेन पळयलो. आतां क्वेश्चन पडटा, प्रश्न पडटा, ह्यो जुवांव जो जेजू क्रिस्ताचो मोगा आशीस, ह्यो जुवांव जो जेजू क्रिस्ताच्या हड्ड्याक तकली टेकोन आसा, ह्यो जुवांव जो जेजू क्रिस्ताचो मोग करता, तेच्या वांगडा जेयलो, तेच्या वांगडा रावलो, तेच्या वांगडा हांसलो, तेच्या वांगडा खेळलो. पूण आज तो जेजू पळोवन मेल्ले मड्या भाशेन कित्याक पडला? तेचे भितर प्राण ना कित्याक? सोजमन घ्या, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयलो एक मनीस म्हणून. प्रेज द लॉर्ड.
मनीस म्हणून ह्या संवसारान येयलो, पूण तेचे भितर बापाचो स्वभाव आसलो. आमेन. बापाचो नेचर आसलो. आनी ज्या वेळार बापाचो नेचर आसलो त्या वेळार तो मनीस म्हणून आसलो, पूण देवाचो पूत म्हणून जल्माक रावलो. आमेन. पळयात, ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त खुर्साचेर आसलो, समजून घ्या, ज्या वेळार जेजू ख्रिस्त खुर्साचेर आसलो तो 100% मनीस जावन आसलो. आमेन. 100% मनीस आसलो. कित्याक तेका फील आसलें, तेका 5565 गायेच्या वयर तेका गाये पडले, 39 चाबकाचे फटके तेका मारले, 72 काट्याचो मुकुट पडलो आनी इतले तेका त्रास, तेका फिलींग आसले, तेका एका देखून आयज तूं आनी हांव तेच्या बसलेल्या फटक्यांनी, तेच्या बसलेल्या गायांनी आमी बरी कित्याक जाल्या? कित्याक तो मनीस आसलो. प्रेज द लॉर्ड. तेका ते फिलींग आसलें. आनी ज्या वेळार तो मेलो त्या वेळार तो खिरीच भाशेन हेमखोणांत गेलो आनी खिरीच भाशेन तिसरे दिसा तो वयर उबारलो. आतां तो जेजू ख्रिस्त, जी मार्था तेच्या सांगाताक आसली, जी मरिया तेच्या सांगाताक आसली, लूक चॅप्टरचो लास्ट चॅप्टर म्हणटा, ती सगळीं जाणां सकाळी समाधी लागीं गेली तेल घेवन. आनी ज्या वेळार तिका समाधी लागीं कोण दिसोंक ना त्या वेळार ती क्वेश्चन करता, तुवें म्हज्या गुरुजीक पळयला, तो खंय आसा तो? तुवें पळयला खंय आसा तो? बायबल सांगता ती सजमली माळी म्हणून. सो जेजू थंय उबो आसलो, पूण जेजूचो फेसींग तेका सारकें सजमोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजू भितर आतां रेजरेक्शन पावर आसा. आमेन. पुनर्जिवीतपणाची शक्ती. आमेन. आतां सजमोन घेया, तोच जेजू ख्रिस्त ज्या वेळार ओलिव्ह दोंगरार आसतना 120 जम्याच्या मदें मळबान तेका वयर उबारून गेलो आनी आयज तो बापाच्या उजव्या हाताक आसा. देखून आतां तो जेजू न्हू, पूण जेजू देव जावन आसा. आमेन. सो ज्या वेळार आतां दामास्काक पावलू वयतालो आनी दामास्काक पावलू वयताना आवजीत पावलूक एक आवाज आयकोंक येयलो. तेणी तेका पळोवंक ना, पूण आवाज आयकोंक येयलो आनी ताणें म्हटलें, सावलू सावलू तूं म्हाका कित्याक म्हूण पिडापीड दिता? पावलू म्हटलें, तूं कोण सायबा? थंय आवाज आयलो, हांव जेजू आनी तूं म्हाकाच पिडापीड दिताय. ज्या वेळार सावलून हें पळयलें त्या वेळार सर्गांतान उजवाड दिश्टी पडलो आनी तो ब्लायंड जालो. जेजू दिश्टी पडोंक ना, तो ब्लायंड जालो. प्रेज द लॉर्ड. देखून आयज सावलू म्हणटा, हांवें ताळो आयकलो पूण म्हाका दिश्टी पडोंक ना. कित्याक जेजू ह्यो आतां जेजू ना, तर जेजू ह्यो देव आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो आमकां अशी इमेज करूंक जायना. इमेज म्हटल्यार कितें? आमी कितें करता? आयज जायत्यो ज्यो इमेजी आसात, जस्ट एग्जाम्पल घेयात, लास्ट मुवी आसा सन ऑफ गॉड, तेच्या आदी पॅशन ऑफ क्रायस्ट, तेच्या आनी कितल्यो तरी मुवी आसात ज्यो मुवी जेजूचे एक्टर म्हणून जाल्या. जेजूचे एक्टर म्हणून जाल्या. तेणी एक जेजूचें पात्र केलां, तेणी एक जेजूचें कॅरेक्टर केलां आनी त्या कॅरेक्टराक थंय फोटोशूट करतना फोटोग्राफींग केल्या आनी तो फोटो अख्ख्या वर्ल्डाक फेमस जाता. देखून आमी तो फोटो काडटा आनी घरा लागीं हाडटा. आमकां इंटरनेटा वरसून मेवता आनी हेच्या वरसून मेवता, फ्रेम कशी करता आनी घरा लागता आनी आमी तेका आल्ताराचो मान दिता आनी त्या दिसा पासून तो म्हाजो देव जाता आनी आमी तेचो मुको घेता, आमी तेका नमस्कार करता, आमी तेका आराधन करता. आमी कोणाक आराधन करता? जेजूक न्हू, पूण जेजूची कॅरेक्टर केलेल्या मनशाक. आमेन. हें चिंतूंक जाय बाबा, हें चिंतूंक जाय. कित्याक हें सत आसा आनी सत हें सतूच रावता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेका आमी वेंग मारूंक जाय. आमेन. कित्याक जेजू ख्रिस्त क्लियर म्हणटा, हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. तरच तुका जिवीत मेवतलें. प्रेज द लॉर्ड. सो जिवीत मेळच्या पासत तुका पे करूचें पडटा. प्रेज द लॉर्ड. तुका पे करूचें पडटा. पळयात आयज देवाचें उतर सांगता. जॉन चॅप्टर 16
verse 28. John chapter 16 verse 20. हांव बापाला सून उपजावला. आमेन. हांव बापा लागसून उपजावला. सो जेजू ह्यो बापा लागसून आसा. आमेन. सो ह्या वेळार आमी प्रेयर करया. ते आमच्या देवाक जाय, ते आमच्या सूर्य इस्परा देवाक जाय. तो आमच्या पासून उपजावला बापा लागसून. थँक्यू जेजस ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून, ह्या तुज्या सामर्थ्या पासून. कित्याक ज्या वेळार हांव उलयता तो हांव तुजो पवित्र आत्मा म्हज्या जिबेन आनी म्हज्या ताळ्यान काम करता. ज्या वेळार हांव आवाज करता तो आवाज म्हजो न्हू, म्हज्या सामर्थ्यशाली पवित्र आत्म्याचो तो आवाज आसा. ह्या वेळार हांव पळयता ज्या घरांनी हें उतर आयकोंक वयता थंय स्वातंत्रता येतली, थंय सताचो आत्मा येतलो, थंय सताक लोकांक वेंग मारतना हांव पळयतलें. कित्याक जेजू बापा लागसून उपजावला आनी तो ह्या संवसारान येयला आमचो नाश ना जावच्या, पूण आमकां साशणाचें जिवीत मेळचें. आमेन. सो थँक्यू जेजस ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या भुरग्यां पासून, त्याच्या जिविता पासून, त्याच्या हर एका जिवितांतल्या वेळी पासून. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी सदां काळ तो तुमचे पासून आसा. आमेन.